राज्यात पावस घसघशीत पडत असा। काणकोण वाठारात पावसात दोन घडणुको घडल्यो। तळपण सादोशे न्हंयत पडिल्ल्या एका पाडकाचो जीव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाचयलो। जाल्यार काणकोण पर्तगाळ वाठारात झारखंडच्या मनशाक पांय निसरून बायत पडून मरण आयले। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या गोंयाक आतां बरोसो पावस पडपाक लागला आणि ह्या पावसाच्या नादाक बऱ्योचश्यो घटना घडपाक लागल्यात। खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या पर्तगाळ हांगासर ही जी बांय आसा ह्या बांयक एक झारखंडाचो जोहान डुंगडुंग हो मनीस काल राती जेवन आपले ताट धुवपा आयले कडेन पडलो आणि बुडून थंय आत्ताक ऑन द स्पॉट गेलो। रातीन सुमार 9:30 ते 10 वरांचेर फायर ब्रिगेडीन ताची बॉडी काडली आणि ताच्या फाटल्यान बायल आणि एक धाकटो भुरगो आसा अशी आमकां माहिती मेळ्ळ्या। कल ही आया था गाँव कल ही आया था 5 बजे जैसे यहाँ पहुँचा। हम लोग तो ड्यूटी करते 6 बजे आए। 6 बजे आए। वो कितना बजे आया था? 5 बजे। 5 बजे यहाँ पहुँचा। इसका साथ में वो अंदर वो अकेला ही गया था हाथ धोने को? 2 आदमी उस बाजू का ही रूम में रह रहा था ना। 2 आदमी निकला था हाथ धोने के लिए। हम लोग तो हाथ धोवा के खाना खाने के लिए बैठे थे, वो दोनों बाहर निकले थे। जैसे मग में पानी ले पकड़ा था वो, फिर वैसे इस तरफ गया। रात के अंधेरा था और बारिश भी था। और शायद उसको पैर स्लिप हुआ। जाल्यार त्याच बरोबर खास करून काणकोणातली जी मेन न्हंय आसा तळपण न्हंय, ह्या तळपण न्हंयच्या सादोळशे हांगासर एक धाकटें पाडूक गायचें जे बुडून मरपाचें आशिल्लें ते रातचे फायर ब्रिगेडीन तेंय सेफ केल्लेलें आसा। बुढ़ना दे गोरू कितले आले मोडना दाय होती यहाँ पे दाय गे आयो अब तेंका नु दिता ते त्या इतले जण आसा न्ही गो तू कित्याक जीव वयतान घेता बाय राग ते बाय राग दोरी आसा दोरी सोडल्या जाता दोरी घालता का ना दाव्यास बाबा दाई सोड ना गळ्या सोड नका भाऊ ना ना भाऊ गळ्या सोड नका तुम्हाशी ते करू आंगाल कशा तुझ्या आमगे वर म्हटले किती लांब जातली का कोण जातली दोरी हा ओरा नाक बाय नाक रडक बाबा आमच्या ताजू बांधारी ना हांव येयले मारे भाऊ चाले पासय मारता ते हांव येयले पासय मारप तुरता पासय मारप तेंपाड्या खबर आसा पासय शेवटे मारता इकडे मारता डावी सोड दावे सोडतो तो गळ्या सोडल्या ते जाग होत्या ओ ते पळय थोडी ना होती पण दोरी आसा ही दोरी घालता का? बाबा ओठी मेरे दावी बांधली आसा तू हे कर नाका ते काढतले तू हे कर नाका त्या पळतो नी दाव्या बांध हांव तू काय जाय ना शिवाय सांगतो मला मावसून कसो रे म्हणता नाही वर बांध दर गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।